विषयी तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। रेडीघाट वाळपय हिट अँड रन अपघातात वनिता पोकळे या बायलेक जाग्यारूच आयले मरण, जाल्यार एकलो गंभीर जखमी। ड्युटी सोंपोवन घरा वतना काळान केलो घात, पुलिसांनी ट्रक चालकाक केली अटक। नशामुक्त गोय मोहिमेचो मुख्यमंत्र्यांनी केलो शुभारंभ। वेचून आयिल्ल्या प्रतिनिधींनी गोय नशामुक्त करपा खातीर दिवचो तेंको, मुख्यमंत्र्यांचें आवाहन। गोंयांतल्या दर्यांत वट्ट 53% प्लास्टीक प्रदूषण, हेर प्रदूषण 47%। प्लास्टीक प्रदूषणात गोंयांत थारला देशांत पयले। राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राच्या अहवालांत धक्कोदायक आंकडेवारी उक्ताडार। बायला उद्देजकांक प्रोत्साहन दिवचे खातीर सरकार वुमन एंटरप्रेन्युअरशिप सेल करतले स्थापन। उत्पादन क्षेत्रांत बायलांच्या आंकड्यात वाड, गोंयांत 50% स्टार्टअप बायलांनी केला सुरू, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। कला राखणमानाच्या वांगड्यांनी पीडब्ल्यूडीच्या कार्यालयात केले सुपारी आंदोलन। कला अकादमीत सुरू आशिल्ल्या दुरुस्तीच्या कामाचो करचो स्ट्रक्चरल ऑडिट, कला राखणमानाची मागणी। आणि काणकोण पोळे दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणात जाल्या रेवेची धूप, व्हड ल्हारांक लागून हुंवार येवपाची शक्यताय, राखणेवणात बांदून दिवची म्हणून थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। शुक्रारा राती रेडीघाट वाळपय गणपतीच्या देवळा लागसार दुचाकी गाडयेक धक्को दिवन फुजो काडिल्ले ट्रक चालक कनिफनाथ गायकवाड हाका वाळपय पुलिसांनी अटक केली। जाल्यार हिट अँड रन अपघातात मरण आयिल्ल्या वनिता पोकळे हिची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडून दिल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। रेडीघाट वाळपय गणपतीच्या देवळा लागसर एका ट्रकान दुचाकीक धक्को दिवन फुज्यो काडल्यो, मात लोकांनी ताचो फाटलाव करून ताका धरलो आनी पुलिसाचे सुवाधीन केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो ट्रक ड्रायव्हर सोऱ्याच्या गुळेत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। ह्या हिट अँड रन अपघातांत मरण आयिल्ली बायल ही सांखळे गोकुळवाडीची। वनिता पोकळे ही वाळपय हॉस्पिटलांत सुरक्षा रक्षकाचे काम करताली। ती आपली ड्युटी सोंपोवन लिफ्ट घेवन घरा वयतना ही दुर्दैवी घडणूक घडली। मजगतीं दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। वाळपय पुलिसेचो फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार। काही वेळा पयलींच वाळपय रेडेघाट हांगासर एक हिट अँड रन केस जाल्ली आनी तेतूर एका बायलेक मरण आयिल्लें आसा। ह्या वेळेर मेळिल्ली म्हायतीनुसार वाळपयच्यान एक सेक्युरिटी गार्ड जे आपली ड्युटी सोंपोवन सांखळे हांगासर वयताले आनी जेन्ना ते रेडीघाट हांगासर पावले तेन्ना एका भरगाव ट्रकान म्हणजे कंटेनर आसा त्यांनी तेका ठोकरलो आनी तो थंयच्यान तेणी पळ काडली। हे जे बायल आसा ती हेजें नांव वनिता मोर्लेकर आणि आता ते पोकळे जाल्लेले आसा। हे 8 आपली ड्युटी सोंपोवन जेन्ना घरा वयताले तेन्ना तेणी लिफ्ट घेतली आनी ते लिफ्टीन ते वयताले आनी एका त्या निश्पाप महिलेक हांगासर एका दुर्दैवी एका मनशान तेका ठोकर दिवन तेका मरण आयिल्लें आसा। जेन्ना हे ट्रक आसा ह्यो तेका ठोकर दिवन येतालो तेन्ना कांय लोकांनी तेका पळयलें आनी तेजी फाटल्याक करून वाळपय हांगासर तेका गाठून तेका चोप दिवन तेका पुलीस स्टेशनार तेका पुलिसाच्या ताब्यांत दिल्लेलें आसा। आमकां हांगा दिसता ते फाटल्यान ट्रक आसा, ह्यो ट्रक आतां पुलीस स्टेशनार हाडलेलो आसा। तशेंच आजुनी तेचें नांव कळोना, मात वाळवे पुलिसांनी तेका हाडून आतां रिसर तेची फुडली चवकशी जातली। ही जी महिला आसा ही खरें तर कोपाटे हांगातली, मात तेका लग्न करून सांखळे हांगासर दिल्लेले। ह्यो जो तो दुसरो जो आसा तो वाळपेचोच एकटो आसा, तेका किरकोळ जखमी जाल्लो आसा आनी तेजेर उपचार वाळपेत हांगासर सुरू आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा। एक म्हणटा तर हेका जेन्ना जे ठोकर दिली तो जो ही महाराष्ट्रीयन गाडी आसा आनी जो तो ड्रायव्हर आसा ह्यो नशेन खूब धूळ आसा आनी तेका आजुनी नांव सुद्दां विचारल्यार तेका कळना। अशा परिस्थितीत तो गाडी चलयतालो आनी तेणी एका ठोकर दिल्लेले आसा आनी तेजें मरण आयिल्लें आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। गोंयकारां खातीर आनी खासा करून नुस्त्याचो घोस्त बाळगुप्यां खातीर आतां हुस्क्याची गजाल। दर्यांतल्या प्लास्टीक प्रदूषणात गोंय देशांत पयल्यात हल्ला। गोंयच्या दर्यांतल्या प्रदूषणाची आंकडेवारी वट्ट 53% इतली सांपडल्या। ते भायर हेर प्रदूषण 47%। कोणी जारी केली ही आंकडेवारी? प्लास्टीक प्रदूषणाचो तुमच्या आमच्या भलायकेचेर कसो आनी कितलो परिणाम जातलो? पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। आमचे माणकुलें गोंय सैमान नटलां। दोंगुल्ल्यो, न्हंयो, दर्या, देवळां, तळयो, इगर्जी, मस्जिदी हें गोंयचें दायज। नुस्तें हो गोंयकारांचो घोस्त। गोंयकारांक नुस्त्या बगर उणी वचना। मात हेच आमच्या गोंयांत सद्याक सैमाचो इबाड चल्ला।
अक्षरशः अत्याचार. दर्यो हो हेच सैमाचो एक महत्वाचो घटक. ह्या दर्याच्या गर्भात जैव विविधतायेचो खजानो दडला. हेच दर्यातले नुस्तें गोंयकार खातात. मात आमकां गोंयकारां खातीर आता एक मोठी हुस्क्याची गजाल उक्ताडार आयल्या. केंद्रीय पर्यावरण आणि विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान जारी केल्ल्या अहवालात गोंयच्या दर्यांत वट्ट 53% प्लास्टिक प्रदूषण आशिल्ल्याचे निष्पन्न जाला. ते भायर बिगर प्लास्टिक प्रदूषणाची आकडेवारी 47% इतली व्हड आसा. देशात सागरी प्लास्टिक प्रदूषणाच्या बाबतीत गोंय पयले. गोंयान सागरी प्रदूषणाच्या बाबतीत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक हे सारखेल्या राज्यांक फाटी घाल्यात. केंद्रीय पर्यावरण आणि विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान जारी केल्ली आकडेवारी ही. सागरी प्लास्टिक प्रदूषणात गोंय पयले. केंद्रीय पर्यावरण आणि विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान 2018 ते 23 या 5 वर्षाच्या काळात केल्लें सर्वेक्षण. या सर्वेक्षण अहवालात सागरी प्लास्टिक प्रदूषणात गोंय थारला पयले. वट्ट 53% प्लास्टिक प्रदूषण, हेर प्रदूषण 47%. गोंयान दर्यातले प्लास्टिक प्रदूषणाचे बाबतीत गुजरात 47%, महाराष्ट्र 42%, कर्नाटक 38%, केरळ 44%, तामिळनाडू 47% आणि पश्चिम बंगाल 46% या राज्यांक फाटी घाल्यात. The plastic marine pollution in Goa is the highest in India. It's 53%. How it's justified? So basically, the study has indicated towards the plastic pollution in the form of on the beaches only. Yes. If you see the coastline, they only not contains of beaches. There are different type of physiography that is there, but the study has specifically focused upon the beaches. Yes. So when we are talking about the beaches, there is the high probability that the tourism industry is directly linked to it. Yes. Because the other activities other than tourism could not create that much of litter load. So when we talk about the litter load, we should consider all sort of activities. If it is about tourism, Ministry of Tourism should promote and should look into the different aspects of tourism where we can cut the load or the activities at the very source. Okay, so preventing the waste at the very source should be the solution. The perspective of cost and by the perspective of health, it's very important that we should focus on the strategies which could minimize the waste at the source. माणकुले गोंयातल्या 2 जिल्ह्यांनी सरकारान दर्यावेळेच्या नितळसाणीचेर वट्ट 40 कोटी रुपया मोडल्यात म्हूण एका अहवालात माहिती मेळ्ळ्या अशें राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राचे वैज्ञानिक अनिकेत चंद्रा हांणी सांगलें. Goa is one of the states which have spent a hefty money on cleaning their beaches. Yes. So we have came across one of the data where it was being told that Goa spent around 40 crores on all of their beaches in the 2 districts only. Okay. So that is quite a hefty amount, and we know that the awareness is coming up. There are departments, they are working, but we need more evidence-based study wherein we can look into what is happening on the beaches, what is happening on the different landscapes. या सागरी प्लास्टिक प्रदूषणाचो मनशाच्या भलायकेचेर तशेंच दर्यातले जैव विविधतायेचेर कसो परिणाम जाता हे विशीं राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राचे वैज्ञानिक सिद्धार्थ सिंग आणि गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. Marine fish also can be polluted. Absolutely. It eats the plastics, then it goes into the human bodies. This is a serious matter now. It's being discussed everywhere. I think yes, it is a very serious matter, and governments across the globe have come together, and close to 175 countries today are deliberating whether we should have a global set of rules to end plastic pollution across the life cycle, including in the marine environment. And issues like how do we deal with chemicals of concern, how do we deal with problematic plastics, how do we design plastic products better so that they don't leak into our environment and enter human bodies and our food web and food chain systems. So all of these is also being deliberated in the intergovernmental negotiating committee. राजस्थानातले तिजार हांगासर केंद्रीय पर्यावरण आणि विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान दर्यातले प्लास्टिक प्रदूषण या विशयाचेर अभ्यास वर्ग आयोजित केला. थंय ही माहिती तांणी दिली. एकंदर पळयत जाल्यार एके वटेन सरकार दर्या देगांच्या नितळसाणीचेर 40 कोटी मोडटा, जाल्यार दुसरे वटेन दर्यातले प्लास्टिक प्रदूषणाच्या बाबतीत गोंय देशांत पयलें थारता. वाडटें पर्यटन, नुस्तेमारांची हलगर्जी, उद्देग
प्लास्टिकाचेर निर्बंध हाडपाक आयले अपेस ह्यो सगल्यो गजाली हाका कारणीभूत आसात. ते भायर प्लास्टिक प्रदूषण टाळपाक आमी कमी पडटात काय होय विचार हे खिणाक जावप गरजेचे. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा तिजार राजस्थानच्यान संपादक संचालक राजू नायक. बायला उद्योजकांक प्रोत्साहन आणि तेको दिवचे खातीर सरकार वुमन एंटरप्रेन्युअरशिप सेल स्थापन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. उत्पादन क्षेत्रांत बायलांचो आंकडो वाडत आसा. गोंयांत 50% स्टार्टअप बायलांनी सुरू केला अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. पणजे जाल्ल्या सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग दिसाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयताले. गोंयांत 50% स्टार्टअप हो बायलांनी सुरू केला. उत्पादन क्षेत्रात बायलांच्या आंकड्यात वाड जाल्या. बायलां उद्योजकांक प्रोत्साहन दिवचे खातीर वुमन एंटरप्रेन्युअरशिप सेल स्थापन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. आमी IT सेक्टरात इट इज मोर दॅन म्हणजे 624 स्टार्टअप्स आमी गोंयांत सुरू केले आमच्या भुरग्यांनी. भितर 50% ऑफ द स्टार्टअप्स हॅव स्टार्टेड बाय द वुमन्स आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू देम. कारण त्यांच्यानी इतक्या मोठ्या प्रमाणात 50% स्टार्टअप हे महिलांनी आमच्या यंग गर्ल्स म्हणजे तांच्यांनी स्टार्टअप सुरवात केले. बऱ्याच जाणांक जर भुरग्यांक खबर ना जाल्यार हांव सांगता फॉर द स्टार्टअप सुरू करपा खातीर वी आर गिविंग अप्रॉक्सिमेटली 10 lakhs रुपीज सबसिडी. स्पेशली आमी वुमन एंटरप्रिनरशिप फॅसिलिटेशन सेल जो आमी ओपन करता विच इज स्पेशली फॉर द वुमन्स. ज्या वुमन्सांक आपलो वेगवेगळे बिझनेसीस करपाक जाय फ्रॉम द ट्रेडिशनल पासून तो इनोव्हेशन पर्यंत ते सगळे हांव मुद्दामून सांगता आसतना मेन्शन करतलो. कुणबी साडी जी म्हाज्या टेन्युअरांत हांवें रिवायव केली किंवा कुणबी शॉल म्हणजे 2000 तुमी जर 2019च्या पयलीं जर पळयत जाल्यार कुणबी शॉल आनी साडी कोणूच यूज करिनाशिल्लो. आफ्टर मी बिकम द चीफ मिनिस्टर आय हॅव स्टार्टेड रिवायविंग इट. गोंयांत आतां मेरेन 70,000 परस चड सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगांची नोंदणी जाल्या. हातूंत आनीक उद्योजकांक प्रोत्साहन दिवपाचें ध्येय आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान हे वेळार सांगलें. जाल्यार 2025 पर्यंत ल्हानशा गोंयांत कितल्यो MSME रजिस्टर्ड जाल्या. मोर दॅन 70,000 MSMEs ह्यो उद्यम पोर्टलाचेर गव्हर्मेंटाच्या रजिस्टर्ड जाल्या. तरणाट्यांनी सरकारी नोकरेची वाट पळोवची न्हय जाल्यार स्वता उद्देग उबारचे अशें मंत्री मोविन गुदिन्यान सांगलें. We should not wait for jobs anymore that government will give you jobs. It's just not possible that everybody gets a government job. You have to be an employer. You have to employ yourself and several others. Help build yourself. Be proud of having building a micro unit into a bigger small scale unit or even a medium sized industry. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकार. कला राखण माण्याच्या मागण्यांनी PWDच्या कार्यालयात सुपारी आंदोलन केलें. कला अकादमीचे दुरुस्तीचे काम उण्या दर्जाचे केल्ले खातीर मुख्यमंत्री आमदार गोविंद गावडे तशेंच PWDचो मुख्य अभियंतो पार्सेकाराक जबाबदार धरले. कला अकादमीच्या दुरुस्तीच्या कामाचो स्ट्रक्चरल ऑडिट करचो अशी मागणी कला राखण माण्याच्या वांगड्यांनी केल्या. आता ज्यो म्हणजे फ्लॉज आसा पळय कला अकादमीन आणि रवींद्र भवन मडगांव ह्यो आमी तेंच्या मुखार दवरलेल्यो आसा आणि तेंच्यांनी आमी जे डॉक्युमेंट्स मागलेले कला राखण मांड म्हणून ते डॉक्युमेंट्स दिवपाचे तेंच्यांनी कबूल केल्ले आसा. ते डॉक्युमेंट येयल्या उपरांत कला अकादमीन डिसिजन केन्ना जालें कला अकादमी रिपेअर करपाची जावं जे रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें जे कितें आसा ते केन्ना जालें आणि मागीर कशें हँडओवर जालें तेजेर डिसिजनां कशी जाली तेजे डिझायन्स कशे जाले ते डिझायन्स कोणी अप्रूव केले त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन कशें जालें थंय सुपरवायज कोणी केलें आनी ते अप्रूव कोणी केलें जे आमकां सांगलें पळय कला अकादमी जाली म्हणून. आणि आयज परिस्थिती अशी आसा की कला अकादमीच्या मेन स्टेजीचेर थंय आमकां प्लायवूड घालून ती प्रोटेक्ट करची पडटा कारण ती सकयल वचपाक लागल्या अशें कळ्ळां. अनेक प्रश्न आसा टास्क फोर्साच्या थ्रू आमी आतां जे एक्सपर्ट्स नेमलेले आसा तेंचे कडल्यानूय आमकां फिलर्स येवपाक लागले की कांय जाग्यार क्रॅक आसा कितें आसा. हे सगळे अनुशंगान आयज आमी जे कितें मागलेले आसा डॉक्युमेंट ते आमकां PWD इंजिनियरा कडल्यान तेंच्यांनी दिता सांगल्या. आता ते येयल्या उपरांत ताचो अभ्यास करून आमकां कला राखण मांड म्हणून तुमचे मुखार येवचें पडटलें.
काणकोण दर्यादेगेर अचकीत येवपी उंच ल्हारांक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन उदकाच्या भरतेन वाड जाल्ल्यान हुंवार येवपाची भिरांत थळाव्याक सतावपाक लागल्या. पोळ्या दर्यादेगेचेर व्हडा प्रमाणात रेंवेची धूप जाल्ल्यान सुरीची झाडां, माड, कवाते सारखी कितलींशींच झाडां व्हांवन गेली. देखून दर्यादेगेर बेगोबेग राखणेवणात बांदून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केल्या. उपरांत काणकोणचे मामलेदार आनी हेर अधिकाऱ्यांनी घडणूक सुवातेर वचून तांणी पळोवणी केली. जावन आसा वळे चौपाटी काणकोणच्या कर्नाटका शिमे वयलो हो समुद्र किनारो जावन आसा अतुल लक्ष्मण रायकर हाची ही जमीन. बरीचशी जागा तांच्या हांगा आसली, माड हे फाटल्यान आसले, बरीचशी मुखार म्हणल्यार तांची जमीन आसली. पूण आज गेल्या अनेक वर्सांच्या वादळी वाऱ्या खातीर ही जागा इली करून वसत आसा. आज ताचे जवळ जवळ गेल्या 2-3 वर्सांक एक 7-8 माड पडले, सुरीरुखाचे रूख पडले, अनेक झाडां तांची वयता, बागायतांची काबार जाला. अशा वेळार तांणी स्थानीक सरकारा कडेन मागणी केल्ली की सरकारान हांगा संरक्षण भिंत घालची म्हूण. आयज मेरेन ताजें कांय जालें ना. सरकारान पंचायती कडेन दिसता फंड दिला अशी कांय जाणांची म्हणणी आहा. सरकारान आनी संबंदीत पंचायतीन किंवा संबंदीत डिपार्टमेंटान बेगोबेग जर तर ही संरक्षण भिंत केला जाल्यार भविष्यकाळांत ही तांची जागा ही समुद्रान वयतली, समुद्र खंय तरी गिळटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव सोयरूको मारलो. सावड्डे तिस्कार घाल्ल्या हायमास्ट लायटीचो खांबो फाटली 2 वर्सां जाली बंद पडिल्ल्यान प्रवाशांची बरीच गैरसोय जाता. खासा करून रातच्या वेळार बेळगांवच्यान येवपी ट्रकवाल्यांक चड त्रास जातात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. रस्त्याचेर काळोख फाकिल्ल्यान रातच्या वेळार अपघातांचें प्रमाण वाडूं येता असो हुस्को काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष संकेत भंडारीन उक्तायला. आमी आसात हांगा सावड्डे पंचायतीच्या ह्या जे आमचे मेन जंक्शन आहा सावड्डे 30 आनी आमी फाटल्यान पळयता हो जो हायमास्क आसा हो एक 3-4 वर्सां पयलीं घातलेलो आनी हो घालता आसतना एक सामको असो घातलेलो की हांगा फोगोट्यो मारून फोग मारलेलो लोकांनी. सो आयज ह्या हायमास्काची परिस्थिती पळयली जाल्यार 2 वर्सां जालीं हो हायमास्क आजून पेटत ना. आनी अशें दिसता की हो हायमास्काची जी हें आसा फक्त हे बॅनर लावपाकच हेजो यूज जाता कसो दिसता. आनी जे मेन सर्कल आसा हे तिस्कार जे हो जो स्टेट हायवे जो आसा हो बेळगांव वयता ही सायडच्यान फोंड्या वचपाचो रोड असो हो केपें वचपाचो रोड हे मेन जंक्शन आनी ह्या मेन जंक्शनाचेर आयज हांगा हो हायमास्क चलना. ह्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा हे पंचायत कित्याक दुर्लक्ष करता जावं हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कित्याक दुर्लक्ष करता खबर ना म्हाका. ह्यो ज्यो इश्यू आसा ते लोकल्सांक इम्पॅक्ट करतात कारण हांगा एक्सिडंट जावपाक शकता. हांगसरल्यान कितल्योश्यो व्हडल्यो 10 टायरांच्यो गाडयांचो ट्रान्सपोर्ट जातात. हांगा गोवा स्पॉन्ज जावं श्रद्धा इस्पात ह्यो फॅक्टरी आसात थंय हो वास्कोच्यान कोल ट्रान्सपोर्ट जाता. सो हांगा व्हडल्यो गाडयांचो ट्रान्सपोर्ट जाता. सो हो जे मेन जंक्शन आसा हेजेर हांगसर लायट आसपाची चडांत चड गरज आसा. मागता खंयचे जे ऑथॉरिटीज जे आसात तेणी बेगींतल्या बेगीन हो हायमास्क रिपेर करपाक जाय. जावं पंचायत जर आसा जाल्यार तेणी ह्या हायमास्काची जी कंप्लेंट जी आसा ती रितसर त्या डिपार्टमेंटा कडेन पावोवपाक जाय आनी हेजें हें काम करून घेवपाक जाय. मेन सांगपाची गजाल म्हणल्यार जी आमगेली शॉपां पेट्रोल पंप आसा हो सारके 10 म्हणल्यार हें सगळें बंद जाता. आनी जेन्ना ती शॉपाची लायट्यो मागीर जावं पेट्रोल पंपाची लायट्यो ऑफ केल्ली गेल्यो वयता तेन्ना हांगा सारको काळोख जाता. आनी काळोख जाल्ले कारणान हांगा जे कर्नाटकाची ज्यो गाडी येतात त्यो हांगा घुसपतात आनी तांकां कितें खंयच्यान वचपाचें खंय वचपाचें कांय समजना आनी आमी टोटली हांगा मॅस जाता रातचे. कितें जाता म्हणटा तें आमकांय खबर ना कित्याक खुबशी डिफिकल्टी जाता रातच्यो. आनी तशेंच हांगा सर्कलाचेर पळोवपाक शकता ते रिफ्लेक्टर ना कांय ना तो सर्कलू म्हणून कळना आनी कांय म्हणून कळना. तेजेर मातशें चड करून लक्ष दिवपाची गरज आहा. सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमाळ वाठारांत बेकायदेशीर क्रशराक लागून बोवाळ सुरू आशिल्लो. क्रशराच्या धनयान महामार्गा कुशीक चर मारिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्ली. हाची दखल घेत सावड्डे पंचायतीची सरपंच चिन्मयी नायक हिणें क्रशर धनयाक आपोवन घेतलो तेन्ना आपूण हें काम बंद उडयता अशें स्वता क्रशर धनयान सांगल्याचें सरपंचाचें म्हणणें. एक्शन म्हळ्यार जो तुमी आतां हड्डीसा रिपोर्टरान ते हायलायट केल्ले तेजेर हांव तेका इन्स्पेक्शन काडपाक दिल्लें पूण पुराय तो बुडले कारणान इन्स्पेक्शन आनी गरज ना म्हणल्यार तेका आपूच घेतलो. सो तो काल येवन म्हाका मेळोन गेलो आनी तेणें आपणे जावन तोंडांतल्यान सांगलें आहा की तो आपूण ड्रॉप करता. तेजी म्हळ्यार कितें जालें लास्ट टायम आमी तेका प्रोविजनल पयलीं हें दिल्ली एनओसी दिल्ली तेजे फाटल्यान ती 6 म्हयन्यान काबार जाल्ली. मागीर तेजे फाटल्यान कितें जालें आमी रितसर एक मिटींग घेवन
सगळे आमची पंचायत बॉडी सगळी आली आणि सरपंच लिबेर गेले त्या कारणान ती एक प्रोविजनल एनओसी म्हाजे कडल्यान गेली, कळ्ळें तुका. तितून भितर आतां तेका आमी आतां कितें सांगलें, जेव्हा प्लांटाक परत इन्स्पेक्शन केलें, सरपंच येयलो, मातसो मिडियाचेर बोवाळ जालो की परत तें उदक भरता तें आमी इन्स्पेक्शन करून पळयलें. आणि तेका काल आमी जे पार्टी आसले पळय सगळे शिरोडकार, तेका तेजी फॅमिली तेजे कोण आसले पळय पार्टनर तेंका आपयल्ले आमी काल. आपूण तेंका सांगलें हे प्रोजेक्ट तुमचो ते उदकां जावची न्हू, आणि जे खरें मिडियान जे उजागर केला तेय बीन बरें केला अशें म्हणलें. आनी तुमचे टायम बरो आसा म्हणून ते उदकां तुमी होनूय बुडटाले, त्याय वर्सा बुडटाले आनी फुडेंच रावतले अशें म्हणून तेणी कितें सांगलें आमी हेजेर वचून हें करता आनी तो आमी प्रोजेक्ट ड्रॉप करता अशें म्हणपाक. आयज आमी सरपंचा फुडें मुद्दम येयल्ले ते प्लांटा लागून, कित्याक आमकां अशें काल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कितें ते ओनर हांगा येयल्लो म्हणून काल. म्हणटकीर आमी सरपंचा मेळपा येयल्ले, विचारपा येयल्ले की कितें डिस्कशन जालें काय म्हणून ती आमकां सांगपा लागली कितें म्हणून ताणें तो प्रपोजल ड्रॉप केला आनी तो आनी थंयचो कोण खंय दुसरे कडेन शिफ्ट करता म्हणून. आनी आतां तुमची कितें स्टँड आसता तेजे वयल्यान, म्हळ्यार तुमकां खंय तर ट्रस्ट आसा खंय पंचायत एक्शन? आमी पंचायती फूल रिक्वेस्ट करून सुद्दां पंचायतीन तेंच्यांनी परत हें परमिशन परत रिन्यूवल करून दिल्लें. आमी हेजेर आमगे वॉच आसतलोच. आमी कांय ड्रॉप केलें ना. आमगे जो प्रोसेस आसा तो आमी सद्या होल्डार दवरतात. पूण कितें आहा मुखाल्ली हें करून आमी मुखार समज तर तो काडना, तो शिफ्ट करना जाल्यार मुखाल्लो आमी तो प्रोसेस परत चालू करता. गोंयांत हिंसक सुण्यांचो हल्लो करपी घडणुकांनी वाड जायत आसा. हे फाटभुंयेर सडये शिवोले पंचायतीन भायल्या जातीची सुणी पोशिल्ल्या धनयांक नोंदणी करपाची नोटीस जारी केल्या. हातूंत अमेरिकन एक्सेल बुली, जपानी टोसा डॉगो, अर्जेंटिना फिला ब्राझिलिया, पिटबुल टेरियर, रॉटवायलर, जर्मन शेफर्ड, रुडकी सारख्या हेर सुण्यांचो जातींचो आस्पाव आसा. ह्या सगळ्या जातीच्या सुण्यांची नोंदणी बेगोबेग पंचायती कडेन करची, तशेंच पोशिल्ल्या गांवठी सुण्यांक लसीकरण करचें अशें आवाहन सरपंच दीपा पेडणेकारान केलें. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या ऑर्डरी प्रमाणे आम्ही ही नोटीस काढलेली आहे की जे डॉग ब्रँडेड डॉग आहा पळय ते रजिस्टर करपाचे आणि रजिस्टर फॉर्मां ही आमी आमच्या पंचायतीन अवेलेबल करून दिल्ली आहा आनी तेका कितें लागता पळय ते लिस्ट आउट केल्ले आहा. सेम त्यात एप्लिकेशन फाटल्यान आमी तेंकां जे एफिडेवीट तेंच्यांनी दिवचे पडटले ओनरांनी ते प्रिंट आउट केल्ले आसा. हांव मागता आमच्या ग्रामस्था कडेन की तेंच्यांनी येवपाचे आनी फॉर्मां आमच्या पंचायती कडल्यान घेवन वयपाचे. तशेंच तेंकां मागता की जे नेबर आहात, जे हांगासले विलेजर्स सुद्दां जे हांगा स्टे करतात तेंकाय तुमी इन्फॉर्मेशन मातशी दिवपाची आनी तेंची फॉर्मां रजिस्टर करून घेवपाचे. लास्ट इयर एक इन्सिडंट जाल्लो की एक डॉगी और कोणाचो तरी तेमी एकाचेर अटॅक केल्लो आनी तेचो तो पाय सुद्दां फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. म्हणजे हे कितें करतात ओनर आसा पळय ते हांगासले सोड भायले सुद्दां ते घरान हें करता तेंकां, पूण जेन्ना तेंकां भोंवपाक व्हरता पळय भायर तेन्ना एकदां तेंची चेनी बी सुट्टात आनी ते मागीर अटॅक विलेजांचेर करतात. काणकोण गालजीबाग दर्यादेगेवेली रेंव व्हांवन गेल्ल्यान दर्यादेगेर आशिल्ली सुरीची व्हडली झाडां हुमटून पडल्या. सुमार 45 सुरीची झाडां मोडिल्ल्यान दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक त्रास सोंसचो पडटा. कांय पर्यटक ह्या झाडांक आपटून पडले अशें थळावे सांगतात. ही झाडां बेगोबेग काडून उडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केल्ली. उपरांत ही मोडून पडिल्ली झाडां बेगोबेग काडटले अशें आश्वासन राना अधिकारी राजेश नायक हांणी दिल्लें. सगळे विजिटरांक आणि लोकल्सांक कळयता की लास्ट इयर पावसान गालजीबाग बीचीर सँड इरोजन जावन कॅज्युरिना ट्रीज अपरूटिंग जाल्ली आसा. तशेंच जी कॅज्युरिना ट्रीची रूट्स एक्सपोज जाल्ली आसा ती आमी कवर करून रिस्टोर केल्ली आसा. तर ह्या वर्साय बी पावसान म्हाका डेंजर लागता. तर हांव सगळ्यांकडे रिक्वेस्ट करता की ती एरिया पावसान लोकांनी विजीट करची न्हू. तशेंच WID डिपार्टमेंटा कडेन आमी टेम्पररी रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करपाक मागलेले आसा. तर ते टेम्पररी रिटेनिंग वॉल बेगीतल्या बेगीन कंस्ट्रक्ट करतली अशी हांव आशा बाळगता आनी आमचे डेंजर अवॉइड करतले. काणकोणच्या गालजीबाग समुद्र किनाऱ्याचेर हांगा निसर्गान बहरलेल्या ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर अनेक सुरी रुखाची झाडांतली गेल्ल्या ह्या पावसान अनेक झाडां ही कोसळलेली आमकां दिसतात.
ती झाडां काडपाचें काम खंयच्या ऑथॉरिटीन आज मेरेन केल्लें ना. आमी जर पळयत जाल्यार ह्या वेळेचेर भोंवपाकूय कोण शकना, कारण सगळ्याक जी व्हडली व्हडली झाडां आसात ती पडलेली आमकां दिश्टी पडटा. ह्या वेळार जर रातीन कोणी वाटसरू चलोन वेळे वयल्यान गेल्यार सुद्दां अपघात जावन मरण सुद्दां येवपाक शकता. इतकी भयानक परिस्थिती ह्या समुद्र किनाऱ्यार वयली आसा. सरकारी यंत्रणेन ह्या कडेन त्वरीत लक्ष दिवचें आनी ह्या जाग्याचेर गालजीबाग समुद्र किनाऱ्याचेर जी सूर्यमुखाची झाडां सबंद दर्यान ती वेळेर समुद्र किनाऱ्याचेर जी कोसळ्ळ्या ती ताबडतोब काडची अशी स्थानिकाची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव सुविरू कुमार. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या